मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुमकां सोमेस्तांक जेप्पू सांजुजे सेमिनेरीच्या सर्व याजकांतावन प्रणाम. तशेंच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती, समाधान आनी बेसांव. आमच्या मोगाच्या पापा फ्रांसिसान ह्याच ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर सान फ्रांसीस आसिसीच्या फेस्ता दिसा भाव बांदवपण आनी सामाजीक संबंद हाचे विशीं एक नवें विश्वपत्र संवसाराच्या सर्व लोकांक पाठयलें. ताचें नांव इटालियन भाशेन फ्रातेल्ली तुत्ती आनी इंग्लीश भाशेंत ऑल ब्रदर्स अँड सिस्टर्स आनी कोंकणींत आमी सगळीं भाव भयणी. पापा फ्रांसीस म्हणटा हें विश्वपत्र बरोवंक प्रमुख प्रेरण जावन आशिल्लो आसिसीचो सान फ्रांसीस. सान फ्रांसीस ताच्या जिवितांत, ताच्या शर्मावांनी, ताच्या लिखणेंत सर्व लोकांक भाव बांदवपणान जियोवंक आपणे दिता. मात्र न्ही, ताच्या जिणये मुखांत्र तो ह्या जिणयेक साक्ष दिता. ह्या विश्वपत्रांत आमचो मोगाळ पापा सगळ्या मनशा कुळाक एक नवें सोपान, एक नवो दिसटावो पळोवंक आनी हाच्या मुखांत्र एक नवें मनशा कुळ बांदून हाडूंक प्रेरण दिता. प्रस्तुत काळार मनीस चड आनी चड विंगड जाल्यात. स्वार्थाचीं, रागाचीं, मोसराचीं मोडां येवन मनशा कुळाचेर काळोख मांडला. एकवट नास जाला. झगडीं, लढायो, कुनयो, जुगात असले मारेकार पिडा मनशा कुळाक नास करतात, मनशा कुळाक विंगड करतात. आनी हें कोडू सत कोरोना म्हणल्या मारेकार पिडे वरवीं आनीकी चड आनी चड दिसोन आयलां. पापा सांगता, कोणी मनीस जिवीत एकसूरपणान फूड करूंक शकना. सर्वांनी सांगाता एकवटीत रितीन जियेल्यार आनी वावर केल्यार आमी जियोंक शकता, आमी जिखोवंक शकता, आमी गूण जावंक शकता. हें विश्वपत्र ह्या परी मांडून हाडलां. सुरवेर एक मोठें प्रस्ताव आनी हातूंत पापा फ्रांसीस हें विश्वपत्र बरोवंक ताका मेळिल्लें प्रेरण तशेंच कारणा विशयांत सांगता. उपरांत 8 अध्याया मुखांत्र पापा फ्रांसीस ताच्यो आलोचनो आमचे मुखार दवरता. उपरांत एक विनवणी पापा फ्रांसीस तशेंच अबुधाबीचो महान इमाम अहमद अल ताईब सांगाता मेळोवन सर लोकांतें एकवट बांदून हाडूंक विनवणी करतात. आनी आखरेक 2 मागणी. एक सगळ्या सृश्टेच्या रचणाराक, दुसरें सर्व क्रिस्तांव लोकांच्या एकवटा पासून. तर ह्या विश्वपत्राच्या हर एका अध्यायांत पापा फ्रांसीस कितें बरयता तें समजोवंक आमी प्रयत्न करया. सेमिनरीचे 8 प्राध्यापक आमकां कुमो करतले. फ्रातेल्ली तुत्ती, आमी सगळीं भाव भयणी. पयलो अध्याय, दांपलेल्या संवसारांत काळी मोडां. आयच्या संवसारांत बरो संबंद, भाव बांदवपण आनी एकवट रुपीत करूंक जायतीं जाणां वावुरतात. पूण ह्याच वेळार ह्या चिंतनाक विरोधी प्रयत्न चलोवन आसा. आनी हाच्या वरवीं भाव बांदवपण आनी आमी सगळीं भाव भयणी म्हणलें चिंतप अस्खत जालां. आमकां आमचीच म्हणली एक चरित्र आसा, संप्रदाय आसा. पूण आजकाल आमी आधुनीक संस्कृती आनी संप्रदाय नातिल्लें चिंतप रुपीत केलां. आनी हाच्या वरवीं आमचें मनशा कुळाचें भविश्य पोकळ जालां. आर्विल्ल्या वर्सांनी असल्या मनोभावा वरवीं आमी सगळीं भाव भयणी म्हणलें चिंतप पोव अस्खत जावन आसा. हाचो परिणाम आत्मीक, सामाजीक, धार्मीक आनी आमच्या जिविताच्या हर एका शेतांत दिसून येता.
आजकाल संत दांपून व्हरूंक जायते प्रयत्न चालू आसा आनी ह्या दिशेन जायतीं संघटनाय वावर करन आसात। असो फळ जावन एकवटा बदलाक भिरांत स्वार्थी चिंतप चड आनी चड दिसून येता आनी आमच्या समाजांत घर्शणी आसा। असो फळ जावन नैतीक जीवन आमचें अस्खत जालां, एकसुरपण चडलां आनी खरी इश्टागात उणी जाल्या। हें सगळें चिंता आसतना बरो संबंद आनी बरी इश्टागात भाव बांदावपण एकसोपण म्हणल्यार परी आमकां भोगता। फाटल्या वर्सांनी मारेकार पिडा आनी प्रकृतीची विघ्नाय सोडूनच आसात आनी ह्या वरवीं मनशा जिविताची अस्खतकाय आमकां स्पश्ट जाल्या। आमी देवा मुखार भोव ल्हान म्हणून आमकां समजलां, देखून आमची चिंतनां बदलूंक जाय आनी आमी आमचें मात्र न्हय, आमच्या कुटुंबाचें मात्र न्हय, बगार समाजाचें अख्ख्या संवसाराचें चिंतप आमच्या मतींत हाडूंक जाय। आज जायत्या जाणांक रावंक घर ना आनी जायत्यो सवलत्यो नात, वावरी ना आनी हें चिंतून लोक एका गांवांतावन आनी एका गांवाक वेता। तसल्यांक आमी तिरस्कार करचें न्हय, कित्याक तीं आमची भाव भयणी, तांकांय मनशा जिविताचो मान आनी गौरव आमी दिवंक आसा। देखून असल्या व्यक्तीक आमी स्विकार केल्ल्यांत तीं देवाचीं भुरगीं, तीं क्रिस्ताची भाव भयणी म्हणलें आमकां स्पश्ट जाता। आर्विल्ल्या दिसांनी संपर्क साधनांत आनी माध्यमांत जायते चिंतप बदल्लां, जायती प्रगती जाल्या आनी ह्या वरवीं खासगी गजल उणी जाल्या, सगळीं उक्ताडाक परगट रितीन वाचूंक आयकूंक मेळटा। हाचो परिणाम जावन आमी एका मनशाक, एका व्यक्तीक कितें गौरव दिवंक आसा, मान दिवंक आसा, तोय उणो जाला म्हणलें आमी आमच्या मतींत व्हरूंक जाय। आमच्या माध्यमा वरवीं आमी समुदाय बांदूंक जाय, खरी इश्टगात रुतां करूंक जाय। आयल्यावर इलेक्ट्रॉनीक माध्यमां जायतीं आसात आनी ह्या वरवीं बरेपण जावच्या की वायटच सडोन वेता, द्वेश, देसवाट, निंदा हें सोडून आसा। जायत्या गांवांनी आज धार्मीक भावार्था विशीं खेळकुळां जातात, मनशाकुळाची निंदाय जाता। देखून आमच्या माध्यमां मुखांत्र, संपर्क साधनां मुखांत्र बरी समाज, खरी इश्टगात रुपीत करूंक आमी वावर करूंक आसा। आजकाल जें कितें आमकां रुचता तें आमी विंचतांव आनी जें कितें आमकां पसंद ना त्या विशीं आमी मावून रावता। असल्या मनोभावा वरवीं नितळ बरो संबंद रुतां करूंक आसात। आधुनिकते वरवीं आमची इश्टागात उतळ जाल्या, आमचे संबंद नितळ जावंक नात। देखून बरो संबंद रुपीत करूंक आमी साधन करूंक जाय। ह्या विशीं विचार विनिमय, संवाद, तर्क आज गरज आसा। खरी जाणवाय जोडीचे तर, बरो संबंद रुपीत करचे तर आमी उक्त्या मनान स्वताच्या सज्ञेर आसूंक जाय। कोण सोदता ताका मेळटा। देखून आमचे थंय असलो मनोभाव रुपीत करूंक, उक्तो मनोभाव आसा करूंक आमी सदान करया आनी अशें आमी सगळीं भाव भयणी म्हणलें रुपीत करूंक मन करया। हा संवसार अभिरोधी जाला। संवसारार ग्रेस्त आनी दुबळे राष्ट्र म्हण आसात। ग्रेस्त राष्ट्रांनी दुबळ्यांक आदार दिवचो सखास, पूण ग्रेस्त राष्ट्रांनी आदार दिता आसतना दुबळ्यांक त्या गांवची संस्कृती, त्या लोकांचो गौरव तांणी सांबाळूंक आसा। त्या लोकांक स्वार्थाक वापरचें न्हय, बगर तांची अभिवृद्धी हाडूंक आनी ह्या मुखांत्र तीं आमच्या बरी भाव भयणी म्हणलें चिंतप रुतां करूंक आमी साधन करूंक जाय। आमकां आज संवसाराची प्रगती, प्रस्तुत परिस्थिती चिंता आसतना आमचो संवसार एकामेकाच्या बऱ्यापणाक उक्तो आसच्या की तो धांपून आसा म्हणलें स्पश्ट जाता। देखून हर एकल्यान ही काळी मोडां नितळ करूंक, बरो संबंद आसा करूंक, खरी इश्टगात रुपीत करूंक साधन करूंक जाय। देव सगळें बरेंच रचता, बरें करूंक उलो दिता, पूण
आमी आमच्या स्वार्था वरवीं आमी ह्या संवसारार बरेपण हाडच्या की वायट ओंपूंक प्रयत्न करता. फाटल्या दिसांनी आमच्या वैद्यकीय सिबंदीन जायते बरेपण केलां. तांची सेवा आमी मानून घेवया आनी आमच्या आधुनीक संवसारार ही काळी मोडां निवारण सत सेवा बरेपण मोग नीत हाडूंक देवातावन प्रेरीत जावया. आमी बरवसो सांडचो नाका. ही सगळीं काळी मोडां आमी नितळ करन आमी सगळीं भाव भयणी म्हणल्यार चिंता रुपीत करूंक आमी मुखार सरया. मोगाळ भाव भयणीनो, पापा फ्रांसिसान पाठयिल्लें परिपत्र फ्रातेले तुत्ती आमी सगळीं भाव आनी भयणी ह्या परिपत्राचो दुसरो अध्यायी परकी मनीस वाटेर ह्या विशीं समजोवंक आमी प्रयत्न करया. आमी पयल्या अध्यायांत आयकल्ल्या प्रमाणे विविध कश्टांची आनी समस्यांची काळी मोडां मांडल्यांत. ती नितळ करूंक वा हळू करूंक मुखार सरच्या बदलाक जबाबदारेच्या मनशांनी स्पंदनाचो वा सेवेचो दारवटो दांपून दवरला. मनीस सांडून गेल्ल्या स्थितीक पावला. सांडून गेल्ल्या मनशांक आमी कार्यारुपी कुमोग करूंक जाय म्हूण पापा परिपत्राच्या दुसऱ्या अध्यायान उलो दिता. त्या विशीं आमी आतां समजोवया. पापा फ्रांसीस सांलुकाच्या वांजलांत अध्यायी 10 वाक्य 25 तावन 30 आनी 7 पर्यंत वाचूंक मेळची बऱ्या सामार्यागराची ओपार एक आदर्श जावन घेवन एका बऱ्या सामार्यागरा परी पेल्याच्या कश्टाक स्पंदन करून सांडून गेल्ल्या मनशांक पावोवंक उलो दिता. विविध पिडेशेडे निमती विविध समस्ये वरवीं कोरोना तसल्या कर्गा वरवीं घडींच्या समस्या वरवीं मनीस वाटेर पडल्या मनशा बरी जाला. वाटेर पडल्या मनशांक थंयसरच कोसटोवंक वा वळवळूंक सोडच्या बदलाक एका बऱ्या सामार्यागरा बरी लागीं सरोवन कुमोग करूंक पापा आपोवणें दिता. कांय ना परी आपल्या भावाक जीबेशी मारन उपरांत हांव कितें म्हज्या भावाचो राखणोगी म्हूण विचारच्याक वा देवा मरिफात आवयच्या सगर्भान जल्मोन जोब पात्रियार्काक इजा दिल्ल्या तसल्या मनशा परी जावच्या बदलाक सा इरेनावान सांगचे परी संगीतांत विविध ताळे आसोनी सर्व ताळे एक जावन एकच संगीत जाता. तशेंच आमचे मदें आसलो जाती कातीचो राष्ट्रांचो समाजाचो तफावत काण उडोवन एक जावन सेवा दिवंक पापा आपोवणें दिता. पोरण्यासुल्ल्यांत पेल्याचो मोग कसो म्हळ्यार एक निर्दिश्ट पेल्याचो मोग कसो म्हळ्यार चिंतापी आसा तर नव्या सोल्ल्यांत जेजू क्रिस्तान दिल्लो मोगाचो उपादेश सर्वांचो एकच रितीन मोग करूंक आपोवणें दिता. सांजू हांव आपल्या पत्रांत सांगचे प्रमाणे आमी सकड एकामेका परकी न्हय बगार भाव आनी भयणी म्हणल्यार आमकां बऱ्या सामार्यागराच्या ओपारीचो महत्व समजोवंक साध्य जाता. ह्या ओपारी मरिफात आमी समजता की मोग करूंक घडना, मोग करूंक तो मनीस आनी हो मनीस वा तो गांव हो गांव म्हणल्यार चिंतापस ना. मोग सगळ्यांक ओडटा. मोग संबंद बांदता. मोग सगळ्यांक एका कुटुंबाच्या मनशा बरें जिवंक प्रेरण दिता. मोग कनवळायेन आनी मानान लेखता. ह्या ओपारेंत बरो सामार्यागार मात्र गायल्ल्या मनशाची सेवा करूंक फुडें सरलो. याजक आनी लेवी तेण्याच्यान पाशार जाले तरी तांणी गण्य केलें ना. पापा म्हणटा आमी तशेंच करता. पेल्याच्या गरजांक पावल्यार आमचो वेळ पाड जाता. आमकां हरकत जाता. आमी कश्टान पडटा म्हणलें चिंतून पेल्याच्या सेवेक लागूंक फाटीं सरता. आमी
बऱ्या समार्यागराची देख घेवंक जाय. पेल्याची सेवा करचें मुळावो कायदो म्हणलें लेखून पेल्या खातीर आमचो वेळ करसून घायिल्ली समाज गुणकची सेवा करूंक जाय. ही ओपार पेल्याचो मोग करूंक मोगान पेल्याची सेवा साखळी करूंक आपोवणें दिता. पापा म्हणटा ही ओपार आमी परत आनी परत सांगूंक जाय. ह्या ओपारींत परकी मनीस सोराच्या हातान सांपडले विशीं आमी आयकता. आजुनी परकी मनीस सोरांच्या हातान संपडचें आमी पळयता. मनीस आपल्या स्वंत फायद्या खातीर मनशाक कश्टार घालन तांकां नागावन तांचो अर्द जीव करून जियेवन आसात. ह्या ओपारेंत याजक आनी लेवीत गायिल्ल्या मनशा विशीं कांयच गण्य करिनासतना वेचे विशीं आमी आयकता. आज आंतरराष्ट्रीय आनी राष्ट्रीय हंतार जबाबदारेन आसले मनीस जबाबदारी आसूनय नातले परी जियेवन आसात. बाबडते मनीस आपल्या बाबार्थाक सरी जावन जियेनासता तांचेच वाटेन चलोवन आसात. आज जागतीकरण आनी अभिवृद्धी असल्या धोरणाक मात्र सडीत महत्व दिवन मनीस वाटेर पडल्यात. वाटेर पडिल्ल्या मनशांक मोगान पळोवचे मनीस उणे जाल्यात. देखून सर भावा भयणींनी एका मनाचे आनी सेवेचे जावन बऱ्या समार्यागरा परी धैर्यान फुडें सरूंक पापा आपोवणें दिता. आमी सेवा करतना कोण कितेंय सांगूं दीत त्या विशयान गण्य करिनासतना सेवा करूंक मुखार सरूंक जाय. पेल्याची सेवा पयले आमचे बोवारी वैयक्तीक रितीन ती करूंक जाय. सेवा करची ती नांवा खातीर वा शाबासके खातीर न्हय, पगार देवा खातीर आनी आमच्या वैयक्तीक तृप्ते खातीर ती भेटोवंक जाय म्हण पापा सांगता. वपा सांगल्या उपरांत अखेरेक जेजू शास्त्रीक विचारता, तर तुजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू ओपारी मरिफांत पेलो एक लागशिल्लो मनीस म्हणलें कळीत करता. जेजू समार्यागराच्या ओपारे मरिफांत जुदेवा आनी समार्यागरा मदें आसलो तफावत पयस करून एकामेका पेलो म्हणलें मानून घेवंक आनी त्या प्रमाणे जियोवंक आपोवणें दिता. त्याच प्रमाणे आमचे मदें आसलो जाती कातीचो तफावत आनी गडीचो तत्वार सोडून एकामेका भाव आनी भयणी म्हणलें वळखून एकामेका सेवा करूंक पापा उलो दिता. ह्या अध्यायाच्या अखेरेक पापा परकी मनशाची विनंती कितें म्हणलें कळीत करता. हांव परकी आसलो आनी तुमी म्हाका स्वागत दिलो. जेजूचें ही उतरां उल्लेख करून पापा सांगता, आज परकी मनीस सेवेक आंवड येता. आमी पबी सभेचे सांदे जावन पेल्याच्या गरजां पावोवन गुलामपण आनी विविध रितीची हिंसा खंडन करून ओगस रावनासता सेवे साखरेच्या वावराक समर्पण दिवन आमचे थंय आत्मीक आनी देवशास्त्राची खरी वाडावळ जाल्या म्हणलें दाखोवन दिवंक पापा आमकां उलो दिता. मोगाच्यानो फ्रतेल्ली तुत्ती, आमी सगळीं भाव भयणी पापा फ्रांसिसान दिल्ल्या ह्या विश्वपत्राच्या दुसऱ्या अध्यायांत बऱ्या समार्यागराची देख येवन पेल्याचो खरेपणी मोग करूंक आमकां उलो मेळ्ळो. तिसऱ्या अध्यायांत आमचो मनोभाव विशाल करूंक सगळीं मनशां समाज बरी करच्या वावरांत सर्वांनी हाताक हात मेळोवन वावर करूंक आमकां उलो मेळटा. ह्या अध्यायांत आजचे प्रमुख विशय ह्या परी आसात. पयलो विशय जावन आसा मोगान एकामेकाच्या संबंधांत जियोवचें आमच्या सैमासोच गूण. हो गूण आमचे वैयक्तीक जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबा जिवितांत तशेंच सामाजीक जिवितांत हो गूण आमकां दर म्हूण दिसता. आमच्याच वैयक्तीक परिदेतावन भायर वचूंक एकामेकाचो मोग आमकां प्रेरण करता. आमी हेरां लागीं बरो संबंद दवरचें केवल आमचे खातीर मात्र न्हय, बगार हेरां खातीर जावन आसा.
पूण हेरां संगाता संबंद बरो करतना आपापींच आमकां आमचीय बरी वळख जाता आनी ह्या संबंदांत आमची वाडावळी बरी जाता आनी अशें आमचें अशील चिंताप तें पयस करन बरसोन जियोवचें हेरांक जियोंक सोडचें आनी आमची वाडावळ जावंक आमी प्रयत्न करचें हें आमकां भोव गरजेचें. सांत बेनेडिक्टान आपल्या कॉवेंतांत आयिल्ल्या गरजेवंतांक आनी दुबळ्यांक पावोवंक आपल्या मेळाच्या सांद्यांक ताणें उलो दिल्लो खंय. तशें म्हळ्यार एकामेकाचो संबंद आमी करता आसतना प्रत्येक जावन हेरांच्यो गरजो समजोवंक आमकां प्रमुख उलो ह्या परिपत्रांत मेळटा. दुसरो विशय जावन आसा मोगाची विशेशता पेल्याचो खरो मोग करच्यान आटापून आसा. मनशा कडेन सोंसणीकायी मीत वा मिनत असले गूण आसात तरी जर तर हेरां कडेन उक्त्या मनाचो एकवट बांदूंक ते उपकारां नंतर ते तितले फळादीक जायना. देवान आमकां दिल्ल्या मोगाच्या शगुणा वरवीं आमकां हो संबंद बांदून हाडूंक साध्य जाता. सांत आगोस्तीन म्हणटा आपलेशी व्यक्तीन मीत पाळचें तो एक शगूण न्हय. एका व्यक्तीची धार्मिकता म्हणजे ताचें भक्तीपण ताणें हेरांक दाखोवच्या मोगांत आटापून आसा. थोडे जण भक्तीक म्हणून दाखोवन तांचेंच सिद्धांत हेरांचेर थापूंक पळयतात, हेरांचेर तांचें बळ प्रदर्शन करतात. तांणी सांगलें बरीच आयका जाय म्हणून ते चिंतात. पूण खंयसर खरो मोग आसा थंय पेल्याक चड स्थान आसा आनी हेरां थंय उक्तो मनोभाव दाखोवंक थंयसर अवकाश आसा. थंयसर कोणाचोय भेद आसना, जातीचो, देशाचो, संस्कृतीचो, धर्माचो तो कसलोच भेद आसना. बदलाक पेल्याच्या मोगांत हेरांक बरें करून देखोवंक, भेद करनासतना रावोंक थंयसर अवकाश आसा. तिसरो विशय जावन आसा उक्त्या मनोभावाचो मोग गड लेखिना बगार पेल्या थंय नीज हुस्को दाखयता. मोग सोमेस्तांचो एकठार बांदूंक लायता वय. पेल्या तावन पयस वचोन कोणीय मनीस संपूर्ण जायना. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 20 आनी 3 वळ 8 थंयसर जेजू म्हणटा तुमी सोमेस्त एकामेका बाबाव. जेजूची हुंय उतरां गांवाच्यो आनी देशाच्यो गडी उतरोवन संवसाराच्या सर लोकांक सांगाता देखोवंक आनी एकामेकाक मानान लेखोवंक आनी तांच्या गरजान पावोवंक आमकां प्रेरण जावन आसात. देखून ह्या मोगांत आमी गड उतरोवन वेचे म्हणटा आसतना एकाच देशांत वा एकाच गांवां भितर एकाच कुटुंबा भितर लोक लागीं लागीं आसा तरी विविध रितींनी अनीत असमानता भोगची साबार जाण आसूंक पुरो. ती जावन आसात गुपीत गुलामां आनी थंयसर पांगळी आसूंक पुरो, मालगडी आसूंक पुरो, दुबळी आसूंक पुरो, शोशण भोगतेले आसूंक पुरो. तांकां सर्वांक एका मोगान देखचें आनी ती सामाजीक इश्टाकात बांदून हाडन कोणाकच पयस दवरनासतना तांकांय मोगान पळोवचें. आमकां खरो मोग तो कार्यगत करूंक अवकाश करून दिता. चवथो विशय जावन आसा भागीदार जावचें न्ही बगार बरें आनी खरें शेजारी जावंक आमकां तो एक उलो. बऱ्या समार्यागाराची ओपार पळया. थंयसर साबार जण त्या गायिल्ल्या मनशाक पाशार जावन गेले पूण तांणी त्या मनशाक देखलो ना या ताका कुमो करूंक तांणी मोन केलें ना. तांच्या योजनांक तो एक अडखळ जालो. बऱ्या समार्यागारान कितें केलें ह्या अशीर चिंतपाचे पागोर तो उतरलो आनी तो ताच्या गरजेंत तो पावलो. ताचें योजन ताणें बद दिलें. त्या गायिल्ल्या मनशाक तो कुमो करूंक गेलो. आज संवसारार आपलें आपणाचें म्हणलें चड चिंतून जायत्या जाणांक पयस करचें, आपणाचो पंगड बांदचें तें चड जावन गेलां. हें निजायकी
बरो आनी खरो शेजारी जावंक आमकां खंडीत कुमक करिना. बदलाक आमच्या सांगाता आसची मनशांक तांकां खऱ्या समानतेन आनी भाव बांदवपणान देखचें आनी अशें एक भाव बांदवपणाचो समुदाय बांदून हाडचो आमकां तो नीज मोग व्यक्त करूंक कुमक करता आनी असली मौल्यां आमच्या कुटुंबांनी आनी समाजेन वाडोवंक आमकां अवकाश करून दिता. 5वो विशय जावन आसा सार्वत्रीक मोग व्यक्तींक गमान दिवंक पेसाडटा. सामाजीक इश्टाघात म्हूण हांवें सांगलें आनी सार्वत्रीक भाव बांदवपण हें खंडीत जावन हर एका व्यक्तीस्व महत्व हरेक कडेन मानून घेता. अशें म्हणटना थंयसर उणें संपन्मुळां आशिल्लीं मनशां आसात, अभिवृद्धी जावन येतलीं मनशां आसात, तांकांय एक मान गौरव आसा, समाजान एक स्थान आसा, तांची हक्कांय हेरां लोकां तितलींच ती समान जावन आसात. ती कांय काम करूंक शकना जावंक पुरो, हेरां बरी मस्त फायद्याची ती जायना जावंक पुरो, पूण तरी ती देवाची रचना आनी आमची ती भाव भयणी जावन आसात. थोड्यो समाजो आमी सर्वांक अवकाश दिता म्हूण सांगतात, पूण उपरांत तांकां फायदो आशिल्ल्यांक मात्र गमान दितात. कोणातून आमकां चड फायदो मेळटा तांकां मात्र गमान दितात. पूण आमी क्रिस्ताच्या मोगान बदलेली, आमी तांचे बरी जायनये. बदलाक आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समाजेन जावं पुरो फिरगजेंत वाड्यांत कोणाक आमची नीज सेवा गरज आसा, कोणाक दुबळिकाय आसा, कोणाक बरें शिकप मेळना, कोणाक भलायकेची जतन मेळना, तांकां आमी गमान दिसाय आनी तांकां आमी गरजेन पावासय. आनी गरजेन पावचें म्हळ्यार तांचे विशांत त्या बऱ्या समाजा घरा बरी तांकां आतां गरजेची कुमक आमी कशी करयेत म्हणून आमी चिंतीत जाय. एका व्यक्तीची हक्कां समाजाच्या सक्कड बरेपणा खातीर गळशिल्ल्या शिवाय ती खरेपणी उर्जीत जायनात. प्रत्येक जावन हेरांचें बरेपण आशेवचें म्हळ्यार तांकां आमी नितीन देखचें आनी नितीन वाडोवंक आमी तांकां अवकाश करून दिवचो. गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावलो 5व्या अध्यायांत वळ 20 आनी 2 हांगासर अशें म्हणटा, हेरांक बरेपण करचें म्हळ्यार तांकां भलायकेंत आनी पूर्ण वाडावळींत वाडोवंक तांकां कुमक करचें आनी प्रोत्साहन दिवचो. 6वो विशय जावन आसा एकताराचो महत्व. एकतार इंग्लिशान आमी सॉलिडारिटी म्हणटा. एकतार एक शेगूण तो शिकपाक क्षेत्रांत आनी तरबेतेच्या कामांत आमकां जबाबदारेन चलोवंक अवकाश दिता. कुटाम जावन आसा मोगाची, भाव बांदवपणाची, सांगातपणाची, वांटून घेवची आनी हेरांक हुस्को दाखोवची आनी हेरांची जतन घेवची असली मौल्यां जियोवचो आनी पाशार करचो पयलो जागो जावन आसा. देखून वडील भुरग्यांक हो एक अवकाश ल्हानपणांतूनच मेळाशें करीसय. तांच्या भावार्थाचो पोस करचो आनी तांकां तशेंच ह्या एकताराची म्हणजे भाव बांदवपणाची मौल्यां शिकोवचें. तशेंच इस्कॉलांत शिक्षक शिक्षकिनी भुरग्यांक नितीची, आत्मीक आनी सामाजीक मौल्यां शिकोवचें, ताका चड गमान दी जाय. बरी मौल्यां मायाक जावन येच्या ह्या काळार आमी थोडी निश्चित मेटां काडची गरज आसा. हर एक आमच्या कुटुंबांनी आनी तशेंच समाजेंत असहायक वा अस्कत जावन आसल्यांची जतन काण घेवंक आमकां एक बळादीक उलो पापा फ्रांसीस दिता. अधिकाराची आनी हेर वैयक्तीक आसक्त आशा देगेक दवरनो, गरजेवंतांचेर मोगाची दीश लावचें आनी तांकां गरज पडल्यार उखोवचें, आपडचें, थोडे फावटी तांच्या लागीं आसून तांकां आयकोवचें, हें जावन आसा आमी खरेपणी हेरांक महत्व दिवचें म्हूण समजूं येता. 7वो विशय जावन आसा आस्तीचो सामाजीक पात्र. हे विशीं चिंता पटोवचें. हो संवसार सर्वां खातीर आसचो. सर्वां एकाच रितीच्या घनतेंत ह्या संवसारांत आमी जल्मल्या
आमचे मदें खातीचो देण्यांचो जल्मल्ल्या जाग्याचो ह्या रावच्या जाग्याचो आनी हेर कारणां घेवन थोड्यांनी हेरांच्या गुस्तार चडीत सवलते जोडिल्ल्यो आसात असले चिंताप वाडयल्लें आसा. एक समुदाय मात्र तो व्हडच आनी हेर सकट ल्हान म्हणलो तफावत सबार समाजीनी आसा. पूण क्रिस्तांव समर्थीत वो तफावत पयस करूंक प्रयत्न केल्ले दाखले आसात. क्रिस्त शकेच्या सुरविल्या शेकड्यांनी असलो सार्वत्रीक दिश्टावो वाडयल्ले दाखले आमकां पळोवंक मेळटात. सांजुआंव क्रिजस्तमा प्रकार आमची संपत्ती दुबळ्या सांगाता वांटून घेनासतना रावचें म्हळ्यार तांची संपत्ती आनी तांचें जिवीत आमी सोर्न काडून व्हेल्ले बरी. कित्याक म्हळ्यार आमचे लागीं आसची संपत्ती ती आमची मात्र न्ही, ती तांचीय जावन आसा. सांत ग्रेगोर वर्तो अशें म्हणटा, आमी गरजेवंतांच्यो मुळाव्यो गरजो सुदाचिताना जें कितें तांचें जावन आसा तेंच तांकां आमी दिता सोडून आमची संपत्ती तांकां आमी दिना. पापा जुआंव पावल दुसऱ्यांनी ह्या विशयांत चिंताप आटयल्लें अशें आसा. तो म्हणटा, हो संवसार सगळ्या मनशाकुळाच्या संद्यांच्या पोशणा खातीर दिला. तातूं कोणाकच पयस दवरूंक ना, त्या कोणाकी चडीत अनुकूल करूंक ना. पापा फ्रांसीस आतांचो पापसाहेब आनी एक मेट मुखार काडून म्हणटा, खासगी आस्तीचें संपूर्ण दणीपण पवित्र सभेच्या संप्रदायान खेदाळे पुरतें मानून घेतलें ना. जर खासगी आस्तीच्या धनीपणाक प्रोत्साह दिला तर तें सर्वांच्या बरेपणाच्या दृश्टेन तें पळोवन दिलां. पापा सांत पावलो सवो ताणें सांगल्या प्रकार रसन जाल्ल्या सर्व संगतींचो वापर प्रयोग सगळ्यांक मेळसो करचें नैतीक आनी सामाजीक मांडावळेचें पयिल्लें तत्व. दुसरी सकड हक्कां खासगी आस्तीचे हक्क सयत मनशाच्या संपूर्ण समग्र वाडावळीच्या उपरांत येता. देखून आमी उडासन दवरया, समाजेंत मुळाव्या हक्कांतावन वंचीत जाल्लीं सबार जाणां आसात. तांकां सवलत्यो अवकाश आमच्या गांवांत मेळा जाय. ती वंचीत जाल्यांत ह्या सवलतांतावन थोड्या गांवांनी स्त्रियांक बरीं हक्कां नात, थोड्या गांवांनी सबार लोकांक हक्कां तांची मेळनात. दुबळ्या लोकांचें शोशण चलता. हें सगळें वायट पयस करून नितीची आनी समानतेची समाज बांदून हाडूंक आमकां उलो मेळटा. ह्या दृश्टेन आंतरराष्ट्रीय समुदाय म्हणलें चिंताप वाडोवंक आमकां पापा फ्रांसीस उलो दिता. देशां दुसरें दुसरें आसूंक पुरो, गांव दुसरें दुसरें आसूंक पुरो, पूण आमी सगळां देवान रचलेलीं, ताच्याच सारक्यान आनी सुरपान रचलेलीं मनशां जावन आसा. आमी सगळां एका स्थानांत आनी गौरवान आसलेलीं मनशां जावन आसा. देखून खंयच्या देशांत चडीत संपन्मुळां आसात, तांणी उणें संपन्मुळां आशिल्ल्या देशा सांगाता ती वांटून घेवची. मनशां खंयच्या गांवांची जावंक पुरो, खंयच्या राष्ट्राची जावंक पुरो, जर तर तांकां जियोवची हक्कां सोमा मेळानंतर आपल्या देशांनी तांकां स्वागत करचें आनी तांकां कामाची सवलताय, घराची, आसऱ्याची, खाणाची सकड सवलताय करून दिवची. अशें आंतरराष्ट्रीय मट्टार आमी एक कुटुंब म्हणलें चिंताप वाडय जाय म्हणून एक बळादीक उलो पापा फ्रांसीस आमकां दिता. जावंक पुरो हें चिंताप आमकां तितलें एक सारकें म्हूण दिसना, पूण हाचे वरवींच म्हणजे सगळ्या संवसारा शांती समाधान आमकां हाडूंक जाता. केदाळ आमी आमचो गांव, आमचें कुटुंब, आमचो पंगड म्हूण चिंता, तेदाळ शांती बिगडटा, लढाय जाता, ना समाधान जाता. केदाळ आमी सगळो संवसार आमच्या कुटुंब म्हूण चिंता, थंयसर समाधान येता, शांती समाधान येता आनी समानता वाडटा. हें चिंताप आमी बोळ करया. खंयच्या गांवांत मनशाक जागो, घर आनी काम ह्यो 3 संगती मेळटात, तेदाळ समाज शांतेची जाता, सगळ्यांच्यो गरजो सुदासून घेतात आनी कोण ती असहायक जावन आसची आमची भाव भयणी आसात तांकां चडीत गमान दिवंक आमी प्रयत्न करया. नीज बाळची शांती आमचे ते येजय तर संवसारभर आसलो लोक तो एक कुटुंब एकठार
म्हणून आमी वळखून सहकार दिवन होंदोन जियोंक जबाबदारी घेवन आमी फुडें सरले जाल्यार हो नवो दिश्टावो पापा फ्रांसिसान आमकां दिल्लो तो आमकां खरेपणी जारी करूंक जातलें हें चिंताप आमी मतीन दवरया. बाबा भयणीनो, आयल्या वार पापा फ्रांसिसान सगळ्या संवसाराक दिल्लें विश्वापत्र जावन आसा. आमी सगळीं भाव भयणी ह्या दिसी 4थ्या अध्यायाचो नियाळ आमी करया. सगळ्या संवसाराक उक्तें आसचें काळीज. मनशांनी भाव भयणी बरी जियोंक आसच्यो आडखळी काडून उडयता म्हणलो संदेश 4थ्या अध्यायांत पापा फ्रांसीस आमकां दिता. एकामेका भावबंदापणाच्या एकतरांत खंयसर जियेतात थंयसर मनशाचें जिवीत फुलता म्हणटा पापा. गडी आनी तांची मीत आमच्या शेजाऱ्यांक आसचो नातल्या वेळार जायतीं पंथावन आमी फुड करचे पडटात. आमचे शेजारी निराशेच जावन थळांतरकार जाल्ल्या वेळार तांकां स्वागत करून रक्षण आनी पाठिंबो दिवन सांगात हाडचो वावर आमी करूंक जाय. ह्या दिशेन हर एका राष्ट्राच्या सरकारान तांची रेगरो नियमां सलीस करची गरज आसा. थळांतरकारांक विजा दिवची प्रक्रिया सलीस करची, आदारी कार्यक्रमां मांडून हाडची, मनशापणाच्यो वाटो उक्त्यो करून वस्तेघरांची मांडावळ करची, मुळाव्यो सेवा तांकां मेळचे बरी करच्यो ह्या पुरत्या संगतींक गामान दिवचें अती गरजेचें. दुसरें, एकामेका पुराक जावन चलचें. विविध जिणेची रीत संस्कृती तावन आयिल्ले थळांतरकार भाव भयणी एक इनाम म्हूण आमी लेखी जाय. ह्या दिशेन युवाजनांनी थळांतरकारांची संस्कृती आनी तांचें पातळ समजून तांकां मनशा गांवांत लेखूंक जाय. हर एका व्यक्ती थंय आसली देणी वळखून समजणेच्या आनी मनशा गौरवाच्या संबंदा मुखांत्र तांच्या संस्कृतीचें बरेपण अणभव करूंक जाय. तिसरें, पळा बरी तादली बदली. राष्ट्रांनी एकामेका पाठिंबो दिवची प्रक्रिया राष्ट्रांच्या उदारगतीक कारण जाता. संवसारांतल्या थोड्या राष्ट्रांनी पिडाशिडा दुसतना आनी ते कश्टांत आसतना हेरांनी कितेंच करिनासतना म्हावून रावल्यार हाचो परिणाम सगळ्यांनी भोगूंक पडटा. आयच्या संवसारांत आमी एक समुदाय जावन एकामेकाच्या सांगातपणान जियेचे. त्या खातीर न्यायनितीच्या राजकीय आनी आर्थीक संगतींनी आंतरराष्ट्रीय सहकारांत अभिवृद्धीचें सांगातपण दिवचें. असलें सांगातपण दुबळीकाय आसलेल्या राष्ट्रांक पाठिंबो जाता आनी तांची येवजणां विशीं परिणाम जावन निर्धार घेवंक आनीक ती वापरूंक साद जाता. चवथें, बरेपण फुंक्याक उगडया. परक्यांक वर्त्या उदारपणान स्वागत करच्यांत आमकां कितेंच मानफो लाभना. थोडे राष्ट्र विज्ञानीक आनी सोद करतले मात्र तांच्या फायद्या खातीर आपणाच्या राष्ट्रांत घेतात. आमचो देव आपणाक बेविश्वासी जाल्ल्यांचेरय दयाळ. जशें आमचो सर्गीचो बाप ताचो सूर्य बऱ्यांचेर उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंतांचेरय तशें फाटक्यांचेरय पावस ओत्ता तशें आमी हेरांतय प्रत्येक जावन परक्यांतय आदार जायचे. जिवीत देवान आमकां दिल्लें मोलादीक देणें. तें देवाच्या हातांतलें आमकां फुंक्याक मेळ्ळां. त्या देखून आमी हेरांत हांव कितेंच फाटीं आसनासतना तांकां सत्कार करिजे. संवसारांत सांपळ म्हूण आसले राष्ट्र अभिवृद्धीक पावंड्याक पावतना दुबळे राष्ट्र दुबळेच जावन उरतात. निराश्रांची सामाजीक राजकीय आनी सांस्कृतीक परिगत समजून तांकां कुमो करतात तसल्या राष्ट्रांक बरो फुडार आसा. पंचवें, तळी आनी जागतीक मनोभाव. तळी आनी जागतीक विशया मदलो वद्दुवरांत
जावचें ह्या दिसांनी आमी पळयता. असलें घर्शण चुकोवंक आमी पळय जय. ह्या खातीर जागतीक चिंतपाची दुदस्ती दवरन ताळी अंताचें स्वार्थपण चुकय जय. परन्या समत्या काळार सर्गा सोडोवंक लोकांन बाबेलाचें बुरूज उबारूंक सुरू केल्लें. तें तांचे संस्कृतेचो आनी एकोडोसो गुर्त जालो ना. बगार तांच्या स्वार्थी आनी हंकाराच्या मनोभावाची भायलीं कुणांती जालीं. देवाच्या येवजणाक विरोध वेचें तांणी केलें. हें आमी उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 11 ओळ 1 ते 9 पर्यंत वाचता. सवी संगत जागतीक दिश्ट. आपणाचो गांव, आपणाचो लोक, आपणाची संस्कृती म्हणल्यार आपलेंपण थळी मट्टार वाडोवन येवचें जागत एकताराक मारेकार. आपलेंपण म्हणली मनोस्तुती हेरांक स्वागत दिना. जागतीक मोलांनी विणून नातली संस्कृती नीज संस्कृती न्ही. आमी हेरांच्या संस्कृतीक ग्रेसकाय पळयतना आमच्याच संस्कृतीच्या उडविकायेची वळख आमकां जायचे. आनी हेरां संगी संवाद केल्ले निमती आमची संस्कृती ग्रेस जाता. आमच्या जिवितांत संपूर्णाय जोडूंक आमकां हेरांची गरज आसा. 7वें, आमच्याच राष्ट्रांतावन सुरू करया. राष्ट्रां मदें संवाद केल्ले वरवीं दुबळे राष्ट्र सगळ्या संवसाराक उक्ते जातात. जागतीकपणा वरवीं तांचें आपलेंपण उणें जायना. हाचे मारिपात शेजारी राष्ट्रां संगी सांस्कृतीक, आर्थीक आनी राजकी मिसळणी जाता. शेजाऱ्यांत मोग आनी हुस्को दाखोवचो जागतीक मट्टार भलायके बरीत एकतारा कारण जाता. आमच्या थोड्या शहरांनी शेजारच्या संगी जिवाळ संबंद आसा केल्लो ह्या दिसांनी आमी पळयता. खंयसर समुदायीक चिंतपाची मोलां आसात. थंयसर लागशिल्लेपण, उपकारी मनोभाव, एकामेकाक कुमोग करची मनस्थिती रुता जाता. आपलेंपण हेर राष्ट्रा लागीं संवसारा बादा काडटा. हेर आमकां स्पर्धी, दुस्मान मनोस्थिती राष्ट्राच्या एकपणाक मारेकार. संवसारार बळादीक आशिल्ले राष्ट्र वेगळेपणाचो फायदो जोडटात. दुबळ्या राष्ट्रांनी तांचे लागीं सल्लो करून होंदोन रावाजे. हेरां तावन विंगड जाल्ले राष्ट्र लोकांचें बरेपण करूं शकनात म्हणटा पापा फ्रांसीस. एक उक्तें काळीज निर्मीत करूंक एक बरें राजकीय जाय. हो जावन आसा 5वो अध्याय, बऱ्या रितीचें राजकीय. ह्या अध्यायांत प्रत्येक जावन 4 संगती पापा आमकां सांगूंक आशेता. पयली संगत नावार्दीक आनी लोकां मोगाळ. खरो राजकीय अधिकार सार्वत्रिक बरेपणांत येवची, म्हणजे हर एकल्याच्या बरेपणांत येवची, भाव बांदवपणा रुपी जाल्ली समाज बांदून हाडूंक वावुरता. पूण आजकाल कितें घडटा? राजकीय मुखेली प्रत्येक जावन 2 कुशींनी दिसून येतात म्हणटा पापा. थोडे नावार्दीक आनी हेर थोडे लोकां मोगाळ. नावार्दीक जावं कशेंचे व्हडा संख्यांच्या लोकांक समाजांचे भाशेन वावुरतात आनी लोकां तावन सडीत आनी सडीत होगळीक जोडूंक पळयतात. दुर्बळ आनी किरकोळ लोकांक कश्टितात. पयल्यान लोक म्हळ्यार कोण? प्रजातंत्रांत लोक बारीस गरजेचो. बहुसंख्येचो वा मुखेल्यांच्या पंगडाक भरती जाल्लो मात्र लोकगी. आमची दुसरी वातिकान विश्वसभा लोकांचो उजवाड, लुमेन जेन्सियम म्हळ्यार दस्तावेजांत इगर्ज मतां म्हळ्यार देवाचो लोक म्हणून उलो करता. तो केवल क्रिस्तांव लोक मात्र न्हय म्हणल्यार आमी उडास दवरूंक जाय. दुसऱ्यान आमी थोडे फावटी जावं पुरो फिरगजेंत आमचो लोक आनी भायलो लोक, गवळी मंडळींत आमचे पक्ष आनी इतर पक्ष म्हणटा. फलाणो व्यक्ती आमच्या पंगडाचो वा इतर पंगडाचो म्हणल्या मनोभावान आमी सर्व देवाचो लोक देखून आमी सगळीं भाव भयणी म्हणलें विसरता. अशेंच नावार्दीक राजकीय मुखेली कितें करतात?
आमी आनी ते, आमचो गांव आनी तांचो गांव, आमी बरे आनी हेर वायट, आमचें बरेपण मात्र गरजेचें म्हणल्या तत्वान राजवटकी चलयतात. पूण अनेक कुशीन लोकां मोगाळ मुखेली कितें करतात? सर्वांच्या बरेपणा खातीर प्रत्येक जावन समाजेंत निमाणें म्हणून लेखलेल्या खातीर वावुरतात. असलें राजकीय आमकां जाय. सोमेस्तांक संगता घालून वावुरचें तसलें. दुसरी संगत, वावर कित्याक? बसून खावची संवय केदींच बरें न्ही. देखून वावर मनशाक मनीस जावन जिवंक अवकाश दिता. देखून दुर्बळ्यांक कुमो करता आसतना तांणी वावर करून तांच्या पांयार उबी रावंक, अशें तांचें जिवीत सुदरावंक अवकाश लाभा जाय. वावर केवळ पयशे जोडूंक मात्र न्ही, आपलें अस्तित्व, संबंद आनी जबाबदारी रुता करूंक अवकाश. नीज दुबळीकाय पयशांची न्ही, बगार काम नासतना घरा बसचें. अधिकार आसलेलो, जावं पुरो राजकीय, आर्थीक वा सामाजीक अधिकार आसलेलो चड बळवंत जाता आनी सादो लोक तांच्या हातांत काल आसा. आदल्या पापा बेनेडिक्ट 16व्यान म्हणलीं उतरां भोव अपुरबायेचीं. आयच्या संवसारांत आमचें पैण सलीस जालां आनी माध्यमां मुखांतर आमी सर्वां शेजारी जाल्या. पूण आमी शेजारी वय, आमी एकामेकाक भाऊ भयणी जावंक नाव म्हणटा आमचो आदलो पापा निवृत्त पापा. देखून आमी दुसऱ्या अध्यायांत आयकल्ले प्रमाणे बऱ्या समार्यकाराच्या वापाऱ्या मुखांतर दुबळीकायेंत वा कश्टाक सांपडलेलो शेजारी आनी पेलो जावं पावता आमचो भाव वा भयण, हें सत पापान आमकां विवरिलें. आमी उडास केल्यार ब्रिटीश आनी भारतांत वावरता आसतना डिवायड आनी रूल, आमचे मदें पंगड रचोन ह्या तत्वा खाल ताणें राजवटकी चलयली. आज कितें घडटा चिंतून पळोवया. आमी जायते फावटी आयकता GDP विशयांत. आमच्या देशाचें GDP चडोवन जर तर कामां उणी जाल्यार कितें फायदो? प्रगती म्हणून कामां उणी जावन जर तर जायतो लोक बेकार जालो तर हाका आमी प्रगती म्हूण येतवे? स्वाभावीक रितीन जेन्ना आमकां अंगडीनी डिस्कावंट मेळटा, आतां म्हणटा हांव कॅशबॅक मेळटा म्हणजे पयशे पाटी मेळटात म्हूण आमी संतोशान वस्तू विकती घेवंक वता. हातूंत कितेंच सूख ना. पूण थोडे फावटीपणी हेर रिती निर्धार घेवंक आमकां जाता गी. दाखल्याक मोल इल्लें चड जाल्यारय जर एक दुबळो मनीस वाटे देगेन विकता तें आमी घेता गी. वा रिक्षाचें भाडें इल्लें चड दिवन सांजेर घरा वेता आसतना भुरग्यांक कांय इल्लें वर अशें म्हणटा. कशें वैयक्तीक अंतर असली बदलावण गरजेची गी. पापा म्हणटा त्याच प्रमाणे राजकीय मुखेल्यांनी सार्वत्रिक बरेपणा खातीर, सर्वांच्या बरेपणा खातीर वावरतना अशेंच घडटा. हें जावन आसा नीज बांदवपण, नीज प्रगती आनी एक बरें राजकीय. तिसरी संगत, आंतरराष्ट्रीय प्रभाव. आंतरराष्ट्रीय मट्टार दोन रितीचे पंगड वावरतात. एका कुशीन राजकीय पंगड जो कोण देशांत राजवटकी चलयता आनी एका कुशीन आर्थीक पंगड जो कोण व्यापार चलयता. हातूंत कितें घडलां म्हळ्यार दुसरो पंगड म्हणजे आर्थीक पंगड चड बळादीक जाला आनी तांचो प्रभाव केवळ तांच्या देशांनी, हर एका देशांनी आसा. आनी अशें जाल्ल्यान तांच्या दुडवा बळान हो सगळो संवसार ते चलयतात म्हूण येत. अशें राजकीय पंगड आंतरराष्ट्रीय मट्टार ह्या आर्थीक पंगडांच्या प्रभावाच्या पंदा अटसला. देखून कोणी एकलो एका देशाच्या लोकांक मोस करून आनी एका देशांत आसरो घेता. तर असल्या व्यक्तीची नीत करूंक कितले कश्ट आसात ते आमी जाणा. आनी हो प्रभाव सारको करूंक युनायटेड नेशन्स म्हूण आमी म्हणटा हाचें सुदारण जावची गरज आसा म्हणटा पापा फ्रांसीस. हो संस्थो सबार देशांक सांगता घालचे एक समूह जाता आनी ह्या संस्थ्यांत थोड्या राष्ट्रांक विशेष अधिकार आसा. पापा म्हणटा हो देशांचो समूह जावच्या बदलाक एक देशांचें कुटाम जंय प्रत्येक जावन दुबळ्या आनी अबल राष्ट्रांक विशेष मोग आसा तवर खंडीत जावन युनायटेड नेशन सार्थक जाता. आमी सदांच म्हणचें आसा राजकीय गलीस, डर्टी पॉलिटिक्स म्हणून आमी कांटाळटा. पूण राजकीय फुडारी नासतना हो संवसार चलव येता
तांची आमकां गरज नांगी, आमकां तांची गरज आसा. पूण आमच्या राजकीय व्यक्तींक ह्या उद्यमीच्या हातांतले निवारी जाय. तशेंच सर्वांक एकाच रितीन लेखचे बरे राजकीय फुडारी आमकां गरज आसात आनी तांणी ही समाज बांदून हाडी जाय. निमाणी संगत, राजकीय मोग. सोम्यान आम्हा सर्वांक दिल्लो उपादेश एकामेकाचो मोग करा. राजकीय मुखेल्यांनी जर तर हो उपादेश पाळ्ळो जाल्यार आमी सगळीं भाव भयणी म्हणलें सत रुता जाता. असो राजकीय मोग कितें करता? आपलो स्वार्थी मोग सांडून, अधिकाराची अभिलाषा सांडून सत, नीत आनी शांती ह्या संवसारांत राज करूंक वावरता. आदी मागां पळयल्यार राय आसतना रायाक मेळोवंक सगळ्या लोकांक बारीकसे कश्ट आशिल्ले. देखून प्रजातंत्र सरकार आयलो हें आडावंक. पूण आज तीच परिस्थिती आमच्या राजकीय मुखेल्यांक भेटतना आमकां मेळटा. तर नीज राजकीय मुखेली सर्वांक मेळटात. होच राजकीय मोग सामाजीक मोग जावन बदलता आसतना कितें करता? आमच्या कुटुंबा सांगाता सगळ्या समाजाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक एक विशेष आपोवण आमकां लाभता. असले व्यक्ती आमच्या मदें आसात. जावं पुरो वायट डव्स म्हणलें दुबळ्या धाकट्यांचे आश्रम चलोवची कोरिन रस्किना. सर्वांक बरी चिकित्सा मेळचे खातीर आपलें शहर सांडून छत्तीसगड म्हणल्या राज्यांत, बिलासपूर म्हणल्या गांवांत JSS म्हणलें एक ल्हानसो संस्था सुरू करून त्या गांवांतल्या सर्व लोकांक बरी चिकित्सा मेळाची म्हणल्या खातीर वावुरसो योगेश जैन. आपलो देश कोरिया सांडून पयशिल्ल्या सुडान गांवांत वावरलेलो देवादीन फादर जॉन ली SDB. ह्या सर्वांचो मोग जावन आसा सामाजीक मोग. आनी जेन्ना ही सर्वां कोणाय मदें कितेंच तफावत वा भेदभाव करिनासतना, धर्म, जात, कात, भास म्हणून लेखिनासतना फ्रॅटेल्ली तुत्ती आमी सगळीं भाव भयणी म्हणल्या मनोभावान येदोळूस जियेल्यांत आनी ती सर्व जावन आसात आमकां आदर्श. देखून आमी सुमेस्तांनी आमी सगळीं भाव भयणी म्हणल्या स्पिरितान भरल्यार मात्र आमचें जिवीत आनी आमचो मोग फळादीक जाता. देखून आमी सारकीं सवालां विचारी जाय. कित्याक जाणवाई केवल जापी सोदून मात्र न्ही, बगार सारकीं सवालां विचारल्यार मात्र फावो जाता. पापा म्हणटा निमाणें, हर एका राजकीय मुखेल्यान आपणाकच ही सवालां घालूंक नजो. कितल्या जाणांनी म्हाका पगारलें, कोणें सक्कड म्हाका वोट दिलो, बगार अशीं सवालां घाली जाय. कितलो मोग म्हज्या वावरांत हांवें दाखयलो, म्हाका मेळिल्ल्या अधिकारान कितलें भाव बांदवपण हांवें वाडयलें. जेन्ना एक राजकीय मुखेली ही सवालां विचारता तें जावन आसा बऱ्या रितीचें राजकीय, म्हणटा आमच्या मोगाचो पापा फ्रांसीस. मोगाच्यानो फ्रॅटेल्ली तुत्ती, आमी सगळीं भाव भयणी म्हणल्या विश्वपत्राच्या 6व्या अध्याया विशीं थोडी समजणी आपणावया. 5वो अध्याय राजकीयांत बरी रीत दिसून येवंक जाय म्हूण शिकयता. बऱ्या रितीचें राजकीय कशें साध्य हाका जाप आमकां 6व्या अध्यायान मेळटा. बऱ्या रितीचें राजकीय संवाद आनी सामाजीक इश्टगते वरवीं साध्य आसा. देखून 6व्या अध्यायाचें नांव आसा संवाद आनी सामाजीक इश्टगात. ह्या अध्यायांत आसचे विशय हे परी म्हणयेत: संवाद आनी आयची परिगत, संस्कृती आनी माध्यमां, मनशा गणाक मान, नवी संस्कृती आनी दयाळायेचो गुण. पयलो विशय संवाद आनी आयची परिगत. संवाद म्हळ्यार कितें? संवादांत लागीं जावचें, उलोवचें, आयकोवचें, पळोवचें, परखुचें, समजोवचें आनी सामान्य पाठतळ सोदचें हें सगळें आटापता. संवाद म्हळ्यार फेसबुक, व्हॉट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम
असलेल्या सामाजिक जाळी जाग्यांनी एकाच वेळार एकमुखी जावन करचो वाद न्हय. एकमुखी म्हळ्यार रैल आपाट्या बरी, रैल आपाटे वचूनच आसतात, खंयसरी ते घडसनात. आमचो संवादी असोच जाला. आमच्या संवादांत सर्ताव अभिप्रायो, टिका, केंडणी, कुलपां, उगारणी, सैलाप, जेलेगलचे बालेतोपचें आसता. सामाजीक माध्यमांनी सगळीं उलयतात आनी आवाज करतात. कोणी कोणायकी आयकना, समजना वा मांदिना. देखून हो संवाद न्हय. दुसरो विशय आसा संस्कृती आनी माध्यमां. तरावळ रितींच्यो संस्कृत्यो आधुनीक संवसारार चालतेर आसात. लोकांची संस्कृती, शिकपा संस्थांची संस्कृती, युवा संस्कृती, कलेची संस्कृती, तांत्रिक विद्याची संस्कृती, आर्थीक संस्कृती, कुटुंब संस्कृती आनी माध्यम संस्कृती अशें तरावळ संस्कृती आसा. असल्यो संस्कृत्यो वाडोवंक देश, लोक आनी पिळगे मदें खरो संवाद जाय. आज राजकीय, आर्थीक, धर्मीक, सरकार, संपर्क अशें जायत्या शेतांनी फटकीरपण आनी फटिंगपण भरोवन गेलां. स्वार्थ, कसकी फायदो आनी सिद्धांत खातीर सार्वजनीक अभिप्रायो एका कुशीन घुल्यात. हाका परिहार संवाद. संवाद परिणामकारी जावंक संपर्क माध्यमां पूरक जावन आसात. माध्यमां देवाचें देणें. आमी ह्या माध्यमांचो सारको वापर करून बऱ्या संपर्कान सर्वांक लागीं जावंक जाय म्हूण पापसाहेब आपयता. तिसरो विशय मनशा घनाक मान. हांव, म्हजें आनी म्हाका असलें स्वार्थी चिंतप वायट परिणाम हाडटा. देखून आमी सर्वांनी सार्वत्रिक नैतीक मोलां पाळूंक जाय. सार्वत्रिक नैतीक मोलां म्हळ्यार कितें? दाखल्याक सत उलोवचें. सत उलोवचें हांवें आनी तुवें मात्र करचें न्ही, ताणेंय करूंक जाय, तिणेंय करूंक जाय. हें सगळ्यांक लागू जाता. खरो सामाजीक संवाद हेरांची अभिप्राय आनी हेरांचो घन मानून घेता. समाजेक फुडार जाय जाल्यार मनशा घनाक मान दिवंक जाय. एकामेकाची मिलागत आनी एकवटा वरवीं हेरांची बेपारवा वा नेगार करचें आडावयेत. चवथो विशय नवी संस्कृती. संवाद मिलागतेच्या संस्कृतेची वाट उगडता. पापसाहेब म्हणटा सर्व लोकांनी फरक, भेदभाव आनी वांटेफाटे उतरून नवी संस्कृती वेंगोवंक जाय. पापा फ्रांसीस विविधतेच्या समाजीक गणिताच्या वा जिओमेट्री म्हणटा हाच्या पॉलिहिड्रन म्हणल्यार विचाराक सरी करता. पॉलिहिड्रन म्हळ्यार कितें? तशें म्हळ्यार जायत्या भुजांची आकृती. कन्नडांत हाका बहुभुजाकृती वा बहुमुख घनाकृती म्हणटात. ताका 3 आयाम आसात. 3D वा 3 डायमेन्शनल. लांबाय, रुंदाय आनी गुंडाय वा उबाराय. हातून सबार कुशी, देगो आनी कोणशे आसात. पिंतुरांत पळया. त्रिकोण, चौक, वर्तुळ आनी हेर आकार आसात. बर्थडेची टोपी, लुडो डायज वा क्यूब, पिरामिड, कोरुंडो, सिलिंडर, बॉल आदी हे सगळे जायत्या भुजांची आकृती. ह्या वस्तूंक जायती दिशा वा तोंडां आसात, पूण आकृती एकच. सगळे वांट्या प्रास चड. एकामेकाक समजोन सांगाता जियेवचें, वरेविंगड आसचे प्रास भोव बरें म्हूण पॉलिहिड्रन म्हणल्यार विचारान आमी शिकता. हेरांतावन आमी कितें तरी शिकयत.
कोणी मनीस नाकारी वा चिल्लर न्हय. जिवीत म्हळ्यार सर्वसंगी म्हणजे आमच्या परिदे समर्थ भास आनी संस्कृती भायर आसच्या मनशांकय वचून मेळचे, संबंध बांदचो आनी भेट करची. पापा फ्रांसिसा प्रमाणे ही संवय आमी विशेष करून आमच्या भुरग्यांतय रुता करूंक जाय म्हूण आमकां सांगता. आनी निमाणो विशय आसा दयाळायेचो गूण. संवाद आनी सामाजीक इश्टगतेंत वाडोवंक पवित्रत्म्याचें दयाळायेचें देणें जाय. दयाळाय प्रस्तुत काळाच्या निष्ठुरपण वा क्रूरपण, आकांत, घुसपोट गोंधळांतून आमकां सुटका दिता. आज पेल्याक दया दाखोवंक आमकां फुरसत ना. बोगसाणें वा माफ मागचें, उपकारी मौन दाखोवचें आमी रावयलां. बऱ्यो हांसो, उर्बेन भरचें उलोवणें, चीत दिवन आयकोवचें, दयाळेन जियोवच्यो थोड्यो वाटो. दयाळायेच्या जिणे वरवीं संवाद आनी सामाजीक इश्टगात बोळादीक जावंक आमी वावुरया. संवाद आनी इश्टगते मुखांतर मनशा समाजांत समतोलन कशें बांदून हाडयेत आनी हातून दयाळाय कसलो पात्र घेता म्हणून आमी विश्वापत्र आमी सगळीं भाव भयणी हांतल्या 6व्या अध्यायांत येदोळ समजले. आतां हांतल्या 7व्या अध्यायांत हिंसा आनी झुजा वरवीं घायिल्ले समाजाक कशें गूण करियेत म्हणून पापा विवारिता. आनी ह्या खातीर बळादी खातीर जावन शांती आनी समाधानाचो आनी ती आसा करच्या मनशांचो तो पात्र दाखोवन दिता. हे मिसांव कशें आराम करचें? पापा म्हणटा ह्या पासत स्वताची सोदना जायचे. स्वताची सोदना करची म्हळ्यार कितें? दखल्याक पापा म्हणटा सत सोदचें म्हळ्यार अन्यायी, अनीत आनी शोशणाक सांपडोल्ल्या स्त्रियांची नीज दूख जाणा जावची, वा अशांते वरवीं पिड्ड्यार जाल्ल्या कुटुंबाच्या सान्यांची नीज परिस्थिती दाखोवन दिवची. उपरांत पापा आमकां बेसान जाल्ल्या समाजांत शांतीची सुत्रां आनी खाला कसली जायचे म्हणून विवारिता. तो म्हणटा पयल्यान पयलें सर्वांचें बरेंपण आशेवचें आमचो पयलो इरादो जावंक जाय. आनी तो एक कुटुंबाचो दाखलो दिवन आमकां अशें म्हणटा, कशें पळय एका कुटुंबांत एक सांदो कश्टताना वा संतोश भोगताना तातूंत सगळीं वांटो घेतात, वा एकल्याचे समस्ये आमचे सगळ्यांचे समस्ये म्हूण घेवन ती ताका सांडून घालिनात वा एकसूरपणांत सोडिनात. तशें करूंक जाय म्हणून पापा आमकां शिकयता. असलें कुटुंबाजिणेचें वातावरण आमच्या समाजांत रुता जायचें म्हणटा पापा. दुसऱ्यान समाजांतल्या दुबळ्या, अबल आनी अस्कत्यां सोदून काडून तांकां बळवंत करिजे. तिसऱ्यान क्रिस्तांव धर्माचें मूळ जावन आसचें बक्षाणे आनी राज्य सन्मानाक चड गमान दिजे. कित्याक पापा म्हणटा फारीकपण आनी दुस्मानकाय समाज नाश करता. असले घाई समाजीक पिडेस्त करतात. एकल्यान केल्लो गुन्यांव केदो व्हडलोय जावं पुरो, वा बोगसूंक फावो न्हय आसतलो आसूंकय पुरो, पूण तसल्यांक जीवेशी मारचें वा तांकां कठीण शिक्षा दिवची समस्यांक परिहार न्हय. उपरांत पापा आमकां मनशा समाज नाश करची 2 प्रमुख साधनां हांचे विशयान तो शिकयता. पापा म्हणटा मनशाचे समस्ये परिहार करता म्हणचे प्रमुख 2 साधनां आधुनीक मनशांक बाणावंक पावल्यांत. तांतलें एक झुजां आनी दुसरें मरणा शिक्षा. पयलें झुजां. आदींतावन झुजांनी
मनशा हक्का मस्तिल्यान म्हणटा बापा आणि भलायके बरीत समाजाचें वातावरण नाश करून सोडलां. मनशाची सर्वतोमुख वाडावळ जायचे तर राष्ट्रां आनी मनशां मदलीं झुजां रावोंक कळमीत नासतना वावरिजे म्हणून पापा आमकां उलो दिता. हे दिशेन 500 वर्सां आदीं उजवाडाक आयिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय संयुक्त संस्थान दिल्ली नियमां हर एका राष्ट्रान पाळूंक जाय म्हणून पापा आमकां शिकयता. देखून तो म्हणटा आमी झुजा वरवीं कश्टतल्यांचे कुडींतले गायी पळोवंक जाय. तांचे लागींच तांणी भोगच्या आटेविट्या विशीं आमी खुद्द विचार करूंक जाय. अटॉमीक बॉम्ब आनी रासायन हातेरां वापरलेल्या वरवीं जाल्लीं अनाहुतां, भुरग्यां होडायलेल्या आवयांच्या तोंडांत तावन वा ह्या वरवीं निश्क्रीय जाल्ल्या वा आपले भोव अपुरब्याचे सोबीत भुरगेपण वगडायलेल्या तावन तसल्यां तावन आमी आयकूंक जाय म्हणटा. आनी बापा म्हणटा झुजां केदींच परिहार न्ही, बगार ती मनशा कुळाची एक कराळ देसवाट. देखून तो अपुरब्याची एक साला दिता आमकां, बरी साला एक. कसली ती? तो म्हणटा झुजां हातेरांचेर आनी झुजोंक वापरच्या मिलिटरीचेर खर्सूंचो दुडू उरोवन आंतरराष्ट्रीय दुडवा निधी बांदून हाडूंक जाय. हे वरवीं बुके आनी पिडेन कश्टतल्यांक तशें झुजा वरवीं गांव सोडून निराश्रीत जातेल्यांक एक शाश्वीत परिहार लाभतलो. कितलें एक अपुरबायेचें एक सुचन. दुसरें मोरणा शिक्षा. पापा उलो दिवन म्हणटा झुजां राष्ट्रां नाश करता तर मोरणा शिक्षा मनशाचें निसंतान करतात. देखून सगळ्या संवसारा वयलें हें कर्ग बेगीनच काडून उडयजे. सूख केल्ल्यांक जिनी परिवर्तनाक अवकाश करन तांची जिनी बरी करूंक वाट दाखोवन दिजे शिवाय ती केदींच एक शिक्षा जावन दिनाये म्हणून पापा आमकां शिकयता. मरणा शिक्षा कित्याक दिवंक नजो म्हणून तो विवारिता. 1-2-3 कारणां तो आमकां दिता. ती थारावच्या कोर्तींत सारको न्याय उसारच्यांत सुकामूक जावंक साध्य आसा वा थोडे फावटी अधिकाराचो वांकडो वापर करूंक वा राजकीय द्वेष तीर्सूंक वो एक मतलबी अवकाश जावंकय साध्य आसा वा उण्या संख्येन आसच्या लोकांचेर शोशण चलोवंक वो एक बरो अवकाशय जाव येत. देखून बापा म्हणटा मोरणा शिक्षा उमटून उडोवंक हर एकल्यान पेंकड बांदूंक जाय. तशेंच स्वतंत्र होगडावन खैदी जावन कश्टतल्यांक मनशा गौरवान आमी पळोवंक जाय आनी तांणी शिक्षा भोगच्या जैलाचें वातावरण सुदारूंक जाय. निमाणें पापा जेजूची उतरां उडासा काडन म्हणटा तालवार घेतलोलो तालवारीन नाश जातलो. ही उतरां पोरण्या सोल्ल्याच्या उत्पत्ती ग्रंथांतलीं अध्याय 9 वाक्या 5-6 वळी काडन तो उडास हाडटा. जो कोण हेरांचें रगत वरयता तांचें रगत वारयतले. मोगाच्यानो पापाच्या ह्या उल्याक आमी हात मेळयले तर हे पृथ्वेर सर्ग उबें जावच्यांत खंडीत जावन नांवाल ना. तशेंच जावं. फ्रतेल्ली तुती पाप साहेबान पाठयल्लें विश्वपत्र असो अर्थ आमी सगळीं भाव भयणी. ह्या विश्वपत्रांत 8वो अध्याय जावन आसा विविध धर्मां भाव बंदावपणाच्या सेवेंत. विविध धर्मां एकामेकाक गौरव दितना भाव बंदावपण रुपीत जाता आनी संवसारांत न्याय नीत रुता जाता. राष्ट्रां मदें बरो संबंध फकत राजकीय बरेपणा खातीर मात्र न्हय आसता, आत्मीक आनी सामाजीक पावल्यां बराबर सत आनी नीत स्थापन जाता. देव सर्व धर्माचें मूळ
आमी सर्व एका देवाची भुरगीं म्हणलें चिंताप सर्व संवादाची बुनयाद म्हणयत. तोवळ मात्र एकामेका लागीं मोगान जियोंक सलीस जाता. फकत राजकीय ह्या राजावी चिंतनांनी जियेल्यार संबंद रुता जायना. आमी सक्कड देवातावन आयल्या म्हणलें सत विसरल्ल्या वेळार एकामेका थंय दुस्मानकाय आरंभ जाता. वैयक्तीक फायदो मात्र पळयल्यार मनस्ताप उब जाता. आमी सर्व दिसानांतल्या देवाची दिसची प्रतिरुपां म्हणलें चिंताप सोमेस्तांक सांगात हाडटा. संख्यान चड आसलेय संख्यान उणे आसल्यांक गौरव दिवंक आनी मानान लेखूंक शकता. चरित्रा तशें अनुभव आमकां कळीत करता की विविध धर्माच्यांनी देवाक साक्ष जावन जियेतना सामाजीक बरेपण जाता. खरेपणी आमी देवाक सोदतना सगळे मनशाकुळ भाव भयणी म्हूण स्पश्ट जाता. देवाक पयस ह्या समाजेतावन काडिल्ल्या वेळार मनीस वाट सुकता आनी एकामेकाची हक्कां मोस्तूंक सुरू करता. सार्वत्रीक मावल्यांतावन पयस वचून कोशेरदाच्या ताळ्याक कान दाट केल्ल्या वेळार लौकीक संगतींक चड गमान वेता आनी थोड्या बोळ आसल्या मनशांचो ताळो मात्र आयकता. अध्यात्मीक संगतींक तशें जाणवायेक आमी हर एकल्यांनी उक्तीं जावंक जाय. पवित्र सभा आमची आवय देशाच्या नियमांक गौरव दिवच्या बराबर समाजाच्या बऱ्यापणा खातीर निरंतर वावुरता. धार्मीक मुखेल्यांनी राजकीयांत शीदा मेतेर जायनासतना समाजाच्या बऱ्यापणा खातीर निरंतरी वावरूंक आसा. मोगाच्या सेवे बराबर शिकपाद्वारे समाजेक जागृत करूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभा आमची आवय. खरें क्रिस्तांवपण सर्व धर्माद्वारे देव कशें वावुरता हें पवित्र सभा मानून घेता आनी सत कितें आसा तें वळखून घेता. जेजूच्या सुवार्तेचो सुवाद निरंतरी प्रसार जावंक आसा. आमकां क्रिस्तांवांक खरें भावबांदवपण सुवार्तेंतावन येता. पवित्र सभा कातोलीक म्हूण नांवाडल्या. हर एका जाग्यार तिणें तिचीं पाळां रोंबय जय आनी व्हड रुखा भाशेन वाडा जय. क्रिस्तांवांच्या जिणये पयनार सांगात दिवंक मोरी माय आसा. तिका तें काम कुर्सा मुळांत जेजूनच दिल्लें. जुवांवचो वांजेल 19 अध्याय वळ 20 आनी 6. ती हर एकल्याची जतन घेता. आमी क्रिस्तांव व्हड संख्यान आसल्या राष्ट्रांनी आमकां सडीत स्वातंत्र्य आसा आनी तोच स्वातंत्र्य संख्यान उणें आसल्यांकी आमी दिवंक जाय. आमचें मागणें जावन आसा देवा आमकां सर्व क्रिस्तांवांक तूं एकवटीत दवर. एकाच आत्म्यान आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां आनी आमी एका कुडीचे सांदे जाल्या. जेजूचें विशेष मागणें जावन आसलें जुवांवच्या 17व्या अध्यायांत बापा ते सोमेस्त एक जावं दीत वळ 20 आनी 1. आमी हर एकल्यांनी हें जेजूचें मागणें उडास दवरूंक जाय. धर्म आनी हिंसा विविध धर्मां मदें समाधानाचें पयन देवान पळयल्ले वरी बरी पळयल्यार मात्र साध्य जातलें. देव दोळ्यांनी न्ही, देव काळजांत तावन पळयता. देवाचो मोग हर एकल्याकी एकाच रितीन देव दिता. देवाक पातयेनांतल्यांकी ताचो मोग तो दाखयता. आमी बावडट्यांनी वेळ मेळटना आनी वेळ करन एकामेकाच्या बरेपणा विशीं तशेंच गरिबांच्या उदारगते विशीं उलोवंक जाय. देवाचो आनी एकामेकाचो मोग करचो तो मुळावो उपादेश आमी विसरूंक नजो. खऱ्या आराधनाचो फळ जावन आसा भावबांदवपण आनी एकामेकाचें बरेपण. दुस्मानकायेंत जियेतल्यांक देवाची वळख ना. खरें धर्म पाळटल्यांनी खंयच्याय रितींनी आतंकवादींक सहकार दिवंक जायना. हर एका धर्मांत थोडे मूलभूतवादी तांच्या सूख शिकवणेद्वारे वायट प्रचोदन करतात. पूण आमी क्रिस्ताच्या मोगाचो उजवाड हेरांक दिवंक जाय. आमी क्रिस्तांव मुखेल्यांनी विविध धर्मां मदें शांतेचो सांखो बांदपी जावंक जाय. आमी एकवटांचे मनीस जावया, दुस्पाटांचे न्हय. संवादा मरिफात दुस्मानकायेचे पागोर कोसलावन मोगाची वाट उक्ती करया.
निमाणे देवाच्या स्वरुपान रचली आमी हर एकली समान हक्कां आनी जबाबदारी आसली. एकामेका समाधानान भावा भयणी बरी जिवोवंक आसा, अस्कत्यांचो जीव राखोवंक आसा, गरीब आनी अनाथांक आदार दिवंक आसा, स्थळांतर जाल्ल्यांक आसरो दिवंक आसा, सर्वस्व होगडायल्ल्यांक बुजवण दिवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी सगळीं भाव आनी भयणी. बापसाहेबाचें विश्वपत्र आमकां वो 8वो अध्याय नियाळ करता आसतना आनी की गुंडायेक वचोन फकत क्रिस्तांव मात न्ही, सर्व धर्माची मनशां आमी भाव भयणी म्हणलें चिंताप आनी की गुंडायेन आमचें तें रोमोवन दी. फ्रातेल्ली तुत्ती. आमी सगळीं भाव भयणी. साबार कारणा वरवीं आयच्या संवसारांत भाव बांदवपणाचें जिवन मायाक जालां. मनीस एकामेका तावन पयस जावल्यात. उबार दोरे बांदून एकसूरपणान जियेतात. जात कात भास धर्म म्हणल्यार पागोरा भितर रावन दुस्मानगाय मनशान बांदून हाडल्या. असले मारेकार चिंता बदलून एक नवे रितीचें मनशाकूळ बांदून हाडूंक पापा फ्रांसिसान भाव बांदावपण आनी सामाजीक संबंद विशीं लिखलेलें विश्वपत्र वास्तवीक, गरजेचें, अर्थाभरीत आनी संवसारांत लागिल्ल्या पिडेक वकात दिवचें आसलें. मनीस एकामेका तावन पयस गेल्ल्या वेळी देवा तावनूच पयस वेता आनी देवा तावन पयस गेल्ले वेळी एकामेका तावनूच पयस वेता. देवा लागीं आनी एकामेका लागीं राजी जावन एकवटीत रितीन जियोंक पापान दिल्लो संदेश सर्व लोक मानून घेवं दी. ह्या विश्वपत्राचो गूंड अर्थ समजूंक कुमो केल्ले सेमिनरीचे प्राध्यापक बाब रॉनी सेरावो, बाब नेल्सन अल्मेडा, बाब आयवन डिसोजा, बाब एंटनी पिंटो, बाब बोनिफास पिंटो, बाब फ्रांसिस डिसोजा, बाब क्लिफर्ड फर्नांडीस, बाब रॉक्विन पिंटो, बाब मॅक्सिम डिसोजा आनी हांव बाब जोझफ मार्टिस तुमकां जायतीं देवाचीं आशिर्वादां मागतां. आमच्या कुटुंबांत, शेजारा, फिरगजेंत, गांवांत आनी राष्ट्रांत जावया आमी सर्व फ्रातेल्ली तुत्ती, सगळीं भाव आनी भयणी. देव बरें करूं. आमी सगळीं भाव भयणी, प्रिती मोगाची येद्या, आमच्या उतराक ज्ञानी, भरोसा